गीत घेऊया पेज 116 I2. जेजू म्हज्या इश्टा म्हज्या काळजांत तुज्या आसांगशी म्हाका रिगलोलो कितलो मोग आसा दोलदीर म्हजें गोदा सोडून पयस पयस गेला आसांतून येवंक मानकाला घालूंक लज दिसता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानांत हांव तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयचे मीस भेटलेले आसा. मेगन पेरेरा हें आपले पयलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच बरे भलायकेक मीस भेटयता झेवियर रॉड्रिगीस आनी फामील, डेविड मोंतेरो आनी फामील, लॉयड आनी फामील. तशेंच आमी सेलेस्टीन लोबो हिच्या आत्म्या खातीर मागता. तशेंच सगळ्या पेरेरा फॅमिल्यांतली आत्म्या खातीरूय आमी मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणींनो, आयज कृपेची नोवेनांचो निमाणो दीस जावन आसा आनी आयचो विशय जावन आसा देवाच्या मोगान लासप. सान फ्रांसिस्क शावेराच्या जिविताचेर आमी जोरी तर नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की ताणें जेजून आपल्या जिवितांत ताणें जेजूक पयली सुवात दिली आनी सगळें आपलें जिवीत ताणें जेजूचेर आदारून दवरलें. तशेंच आपलो देश सोडून तो दुसऱ्या देशांनी वावरूंक पावलो, कित्याक ताचें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. तशेंच आयज आमकां सगल्यांक ही संदी आसा की आमी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग पेटोवंक आनी ह्या मिसा बलिदानांत भितर सरतना हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक, सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
तुया बापा उदंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांनी लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळजान मनशाक दिवचे ताणें आमची काळजां लासून आनी ताचेर भावार दवरल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्याय वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूंक आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायल पोरचे सर्वेस्पोरा तुमच्या देवा सरशीं परतून येयात. तुमच्या खोटेपणांकूच लागून तुमचें जालें गोट्टान. खोंती दुखीचीं उतरां घेवन सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताका म्हणात, आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंठांनी आमी तुका वाखाणणेची बेठवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरियेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी चडून बसची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हूण पाचारची ना. कित्याक तुजेच सोबे अनाथांक काकलूत मेळटा. तांच्या अविस्वाशीपणांक वखद लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग कोत्तलो. कित्याक म्हजो राग ताचे वेलो कडसल्लो. दोवा वरीं हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी कोनेली सारको तो वस्तलो. लिबानाच्या रुखा पोरी तो पाळां घेतलो आनी तांचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आर्जेंटिना वरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा परी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावळेक ती बसून येतली. गोवाचे तांकां खूब पीक मेळटलें. दाकांचो मळो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो नांव वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्रायमांक आनीक कसलो संबंद उरला? ताचे मागणें आयकोता तो हांव आनी ताचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सदां जित्या रुखा सारको. म्हाकाच लागून तुमी सुफोळ जातात. शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां आदळून पडटात. देवाचें उतर हें, देवाचे वडपकार. तुमचो जाबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. म्हणुया, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. ओळखूंक येनासलोलो हो ताळो हांवें आयकलो. तुज्या खांदार जूं दवरले ते हांवेंच काडले. पांटी करचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोलदीरपणांत उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. जाबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वादोळाच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरजे म्हजे शिडकावणेक कान दी. इस्रायला, तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, जाबाब,
हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मोदें आसचो न्हय. बायलाच्या खंयच्या देवाक बोजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. म्हजे पोरचेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दिल्ली वाट दवरलोली जाल्यार, बऱ्यांतलो बरो घोव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी खडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. उदकाराक उबी रावया. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आद्या भितर पयली व्हडली खंयची ती ताचे कोडे विचारले. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच दोनी, आनी तुज्या दोनया देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बोळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगोर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या ओतम्यान, सगळ्या बोळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसोच आपल्या पेलाचो मोग करप सगळ्या समर्पणान आनी बलिदानान परस अदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांत होवन पयस न्हय. आनी त्या फुड्यान कोणाकूच ताका विचार करपाक जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनू, आयज आमी जिवीत बदलप ह्या विशयाचेर नियाळ करुया. आमी पळयता की जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी सगळी आज्ञा पाळटात, सगळें करता, पूण जेन्ना दुसऱ्यांची मदत करपाक येता आमी फाटीं सरतात. तशेंच आमी पळयता की धर्माचे कायदे सगळे आमी बेस्ट बरे तरेन पाळटा, पूण जेन्ना एक दुसरो मनीस त्रासान आसा तेन्ना त्या मनशान आमकां जेजू दिसती पडना. पूण आयज आमी पळयता की जेजू एक प्रॅक्टिकल मनीस आसलो आनी जेजूक मनशापण हें पयलीं येतालें. तर आयज खेरीतपणे दुसऱ्यांची सेवा करपाक आमचें जिवीत बदलूंक जेजू आमकां सगल्यांक उलो मारता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता की जिवीत बदलल्यार कशे तरेन आदले परी देव तांचो मोग करतलो हें ओजियास प्रवादी दाखोवन दिता. आमी पळयता की त्या काळार धर्माचे सगळे रिती इस्रायल पोरजी पाळटाली, पूण तांचे काळीज देवाशीन पयस आसले. सगळे जे कितें आसले, जायते कायदे आसले, सगळे ते बेस्ट बरे तरेन पाळटाले, पूण जेन्ना दुसऱ्यांची मदत करपाचो वेळ येतालो ते फाटीं सरताले. कित्याक तांकां दिसतालें की पयलीं धर्माचें सगळें करपाचें, मागीर दुसऱ्यांची सेवा करप. तशेंच आमच्या जिवितांत घडयेक जायते फावटी अशेंय घडटा की रिती हे सगळे पाळटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करपाक या दुसऱ्यांनी जेजूक पळोवपाक आमी विसरतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की धर्मशास्त्री आनी फारिजेव हुशारकायेन जेजूक फासाक सांपडोवंक आयले ते जेजूक कळटा. आतां हे फारिजे आनी धर्मशास्त्री आसले
ते सदांच जेजूक फसोवपाक सोदताले, पूण जेजूक हे बेस्ट बरे तरेन खबर आसली आनी तांकां जेजून समोर्तीचेर आदारलेलो एक जबाब दिलो. दुसऱ्या समोर्तीच्या पुस्तकान जशें बरयलेलें आसा, देवाचो मोग सगळ्या वन व्हडलो उपदेश म्हूण तो तांकां सांगता, पूण तो तांकां आनिकूय एक दुसरी आज्ञा दिता आनी ती म्हळ्यार तुजो मोग करता तसोच तुवें तुजे पेल्याचो मोग करचो. आनी हे लेविस्त्राच्या पुस्तकांतल्यान आदारून तो तांकां सांगता. आनी जेन्ना जेजू तांकां हें सांगता तेन्ना तांकां ताका कितें विचारूंक संदी मेळना. हें जेजून सांगलें तेन्ना तांकां बेस्ट बरे तरेन खबर आसलें की जेजूक सगळे पवित्र पुस्तकाची म्हायती आसली आनी हे खातीर ते सगळे ओगी रावले. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत आमी एक बॅलन्स करपाक जाय, देवाचो मोग आनी आमच्या भावा भयणींचो मोग. हे दोनूय वस्तू बराबर वयतात. आमच्या जिवितांत एक देवाचोच मोग आनी भावा भयणींची सेवा हे आमी सेपरेट करूंक फावना. तर खेरीतपणी आयज ह्या कृपे खातीर मागुया की जेन्ना दुसरी त्रासान आसा, जेन्ना दुसऱ्यांक आमची सेवा जाय पडटा तेन्ना तांची सेवा करून तांचे मदें जेजूक पळोवन ही कृपा आमी जेजू लागीं मागुया. तशेंच आमी ह्या संवसारा खातीरूय मागुया आनी आमची मनांत आनी काळजांत जे कितें मागणी आसा, जे कितें इंतेसांव आसा, आतां आमी देवा मुखार ती मांडुया आनी सगळीं जाणां आमी म्हणुया, सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोशलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थन उबारतांव, ती कोणवालेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा काळ येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशे येतांव. तशेंच दोतोर, नर्सी आनी जे कोण हॉस्पिटलान दीस रात वावुरता तांकांय आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी बोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवणायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 42 C34. खोतखोतीत काळजा सायबा, मिटवणी कोता तुका. खोतखोतीत काळजा सायबा, मिटवणी कोता तुका. तुझे आदी मोगाळ जेजू, आयज आमची काळजा करिता. तुज्या मोगान ती उलपाय, तुज्या मोगान ती एकठांय. खोतखोतीत काळजा सायबा, मिटवणी कोता तुका. खोतखोतीत काळजा सायबा, मिटवणी कोता तुका. म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजी आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा, सोर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जालाय. जेजूचे बलिदान आनी तुका समर्पित हांव. खुर्सा वरवीं मेळटोल्या नवे जिवाक
पयशिल्ल्यान लोकांक जल्माक हाडूंक बागेवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्यान आनी पयशिल्ल्यान आमच्या भाव भयणीच्या बराबर तुजे शीन आमी पावच्याक उतरान तशेंच जिणेच्या चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजान आमकां कोर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आनी दोणवण दितना ओगणाचे तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश मोरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोर राबता. तुजे पूर्ण जीवन पण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमचे गोळी बापा
आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोटींत मेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवंत झुजे, बागेवंत दोरदुता आनी सोरून काळी तुका मांडवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबोन दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोटसुरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 61 D27. Moja deva tu sor bor
दांपून जेजू आमचे कुडींत आसा खरो, पूण आमच्या मनांत आनी आत्म्यांतूय आसा. आमचें जिवीत ताका आमी पूर्णपणे समर्पिल्लें आसा. आमची चिंतनां, आमची भावना, सगली आमच्यो आठवणी ताचे स्वाधीन करीत रावया. तो आमचे भितर आसा सगळें तो जाणा. कांयच आमी ताचे सुरशिलें लिपोवन दवरचें न्हय, कित्याक लिपोवन दवरीत जाल्यार आमीच सारकी ना. ताका सगळें दिसता, तो सगळें जाणो आनी तो आमकां मदत करूंक येता. भावार्थान आमी सगळीं जाणां हांगसर आयिल्लीं आसा, तर ह्या भावार्थान अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकवटान आमी जियोंक लागया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत सदांच मागता आनी मागता की सगळीं आमची देणी देवान दिलेली, जशे भाशेन ताणें देवाक दिली, देवान ती वापरली, तेच भाशेन आमचीय देणी देवान वापरची म्हणून जेजू ताच्या पुता वरवीं. ह्या कारणाक लागून सगळें बरेंपण तो आमकां फावो करतलो. कसलीच पर्वा ना, पूण आमचें जिवीत ताका सदांच समर्पून जियोया. हो मनोभव आमच्या मनांत आनी काळजांत सदांच बाळगून दवरया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसीसच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमचे काळजांत पेटय. ताचे असले हुर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीरभोक्त आमचे मोदें उपजय, आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुवें बासलेलें तें इनाम जोडूंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोडो वेळ बसात. फादर लिंडसे लोबो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हे मीस ताणें भेटयलेलें आसा आमचे पासत आनी प्रवचन केलेलें आसा. तर देवाक आमी आर्गां दिवया, कित्याक ताणें हांगसर आमचे पासत भरपूर वावर केलेलो आसा, करीत आसा. हें सगळें मिडियाचें तो आतां पळयता आनी ताचे बरोबर वांगडे आसात, तांकां मदत करतात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हजारांनी लोक आख्ख्या संवसाराक हांगसरल्या मिसान वांटो घेतात आनी भरपूर तांची प्रगती जालेली आसा. देवाक आर्गां आनी वाखाणणी. आमच्या कोयराक स्टेसा आनी ताच्या वांगड्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक कितले दीस तीं आतां आमचे पासत गायन करीत आसलेलीं, तीं आनी हेरां सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे वाचपां करपाक तुमी तुमचें नांव दितात. सदांच त्या नंबराचेर तुमकां जाय वाचप करूंक जाल्यार 9623639257 ह्या नंबराचेर वॉट्सॅप मॅसेज धाडा. तुमचें नांव हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान तुमकां वाचप करूंक जाय. ती मागीर तुमकां मॅसेज धाडटली त्या दिसा जाता वो दुसऱ्यांनी घेतलेलें आसा जाल्यार मीस, मागीर त्या प्रमाणे तुमकां ती वाचपाय धाडटली. प्रॅक्टीस करून तुमी सगळीं जाणां येतात आनी हे भाशेन देवाचें उतर तुमी परगडटात. काय बरें हें भाग आमकां सगळ्यांक देवान दिलेलें आसा. कोविडाक लागून हें अदीक म्हणून हितून वाडलेलें आसा. तर देव बरें करूं तुमकां सगळ्या जाणांक. हांगसर आमचे सांकिस्तांव दर दिसा भरपूर वावुरतात आनी हेरांय आमचे वॉलंटियर्सूय. हाका लागून खूब शिस्त हांगसर आयिल्ली आसा. आदीं म्हाका लोक म्हणटाले, लोक हांगसर कांयचे कांय न्हेसोन येता, हांगसर कितें चलता कळूच नको, चोरयो बारयो जाताल्यो. आतां आमचे वॉलंटियर्स सगळीं माणसूं घेवन भितर आमी ते बॅरिकेड्स घातलेले आसा. ताणें आमच्याच वॉलंटियरांनी ते बॅरिकेड पर्यंत केलेले आसा. लोक आतां शिस्तीन येतात आनी भायर वतात. आजुनूय आमकां करूंक जाय, पूण तुमचो तेंको आमकां जाय आसा. पूण तुमी मातशीं माणसूं घेवन यात, कित्याक आमी सगळ्या ट्युरिस्टांक
कांयच्या कांय नेसलेल्यांक भितर परवानगी दिना, भितर येवंक दिना आमी ना म्हणून जे कोण पिवन येतात तांकांय भायर दवरता. म्हणटत हे भाशेन तांकां तर दवरता जाल्यार आमचो लोक त्या आमच्या लोकांक पळयतात म्हणटात तींक ही न्हेसलेलीं आसा, तर मागीर आमकां एम्बेरसमेंट जाता. पूण ह्या फुडें आमी शिस्त पाळया. तुमी म्हणाय तूं माणसुगीन येतात पूण मातशें हांगसर येता तेन्ना दिसेंत कशीं येयात. देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक. आतां दुसरें मीस 8 आसतलें आनी मागीर सांगे 4:30. आयज 9:30 मीस ना, कित्याक MHA गायडन्साक लागून. पळयात कितलो लोक हांगसर आतां हाजीर आसा. व्हडलें मीस दवरीत तर हें सारकें चिकार बोत्तलें आनी खर्साची ती वाट आमी हांगसर थंयसर कोत्ता तातूंत खूब लोक जातलो. वर्साचे वर्स जाता पूण ह्या वर्सा आमी करचे ना हाका लागून, कोविडाक लागून. पूण आमी मागत आसा तुमचे पासत. दर दिसा आमी 5 पवित्र बुजोवन दवरलेली आसा आनी सदांच तुमचे पासत आमी मागता. तुमी आमचे पासत मागतात. कितल्या जाणांनी हांगसर आमकां भरपूर मदत केलेली आसा, तोरीची. सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनीकूय आमी फुडें म्हजे पासत न्हय पूण सायबा पासत हें ताचें आनी हें सगळें आमचेंच. तर हाका लागून आमी बरे भशेन हांगसर माणसुगीन करया. वावर खूब आतां चालू आसा आनीकूय करपाक आमी आहान. आतां ह्या दिसांनी म्हणनाय तूं सायबाची कूड आमी पोत्तून ती कॅस्केटीन घालतले हांव. ती दुरुस्त करून जालेली आसा. आतां तुमी पळयलां थंयसर हें प्रांच घातलेलो आसा. आतां ताका थंयसरूय थोडें काम आसा तें करूंक जाय. तर आनीक 10 दीस लागतले. मागीर तुमकां हांव हाचेर पेपराचेर बरोवन धाडटलो कशे भशेन आमी केलेलें आसा पळय तें. आनीकूय तुमकां म्हायती मेळटली. आमकां हांगसर तुमकां तर एका जेजुईट पाद्रीक घडोवन हाडूंक जाय वो जाणटेल्या पाद्रीक मदत करूंक जाय जाल्यार थंयसर फॉर्म्स आसात ती तुमच्यान घेवंक जाता. मिसांय तशींच तुमकां तर मिसां दिवंक जाय जाल्यार हांगसरूय आमच्यान तुमचें इंतेसांव वाचूंक जाता. एकूच इंतेसांव घेवंक जाता पूण तीं तुमचीं इंतेसांव दुसऱ्या खेड्यांनी म्हटलीं जातलीं. पूण त्या दिसा तुमचें नांव घेतलेलें जाय तें आमी घेता म्हणनाय तूं. 17 ह्या म्हयन्याचे एक मीस दवरलेलें आसा 8 वरांचेर. फादर वास्को द रेगो हांगसर रेक्टर आसलेले 16 वर्सां. ते 1 म्हयनो जालो मेले. 96 वर्सांचे आसलेले. ताणें खूब हांगसर केलेलें आसा. बजलिके पासत हांगसर बायल्यांनूय सगळें क्लियरींग केलेलें आसा. हीं ग्रंथां ताणें भाशांतर केलेलीं आसा. हे वाचपाचें, मिसाचें आनी गायनाचें जेल्यांतलीं. देवाक वाखाणूंक आनी ताच्या आत्म्या पासून मागोवंक 8 वरांचेर बिशपूय आसतले. आयज 399 वर्सां बोत्तात. 399 years. कित्याक सायबाक सांत केल्ल्याक 12 मार्चाचे 1622 1622 त्या वर्सा 5 जाणांक आयच्या दिसा सांतपण मेळ्ळेलें. सायबाक, सांत इनासाक, हे 2 जाण जेजुईट, एक कार्मेलीत तेरेजा आविलाची, ताणें खूब वावर केल्लो आसा. फिलीप नेरीन हांगसर वयर पळय ती ऑरिटरी आसा खुरीस मिलाक म्हणटा पळय ताच्या वांगड्यांनी हांगसर स्टार्ट केल्ले ऑरिटेरियन्स म्हणटा तांकां. आनी इजिदोर माद्रिदचो. म्हणून आमी कितें करुया, ह्या वर्सा सावन फुडल्या वर्सा तांकां 400 वर्सां बोत्तलीं. वेगवेगळे कार्यक्रम आमी दवरतले. हांव तुमकां भाग्यवान फ्रांसिसाच्या जिवितान अदीक समजणी मेळपाक ताच्या जिविताची आनी ताचे भाशेन आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जेजूच्या ताब्यांत करच्याक आनी जेजूच आमचे सगळे वावरच्याक हें सदांच आमचें म्हणणें तूं इंतेसांव आसा तें पूर्ण करच्याक. हेरांक सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा जीं कोण आमकां मागण्याची मदत करतात आनी हेर मदत करतात. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडुंडीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय
आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मेलोल्या भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगीन कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण आमी मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 240 U20. San Francis Xaviera, Vodakura, Radis amcha mogan, Lastolia, Mesangal Saiba, Sharar Goicha, Sambalun Sogaka, Gopantuja, Mesangal Saiba, Sharar Goicha, Sambalun Sogaka, Gopantuja. आठांच्या मिसाक लोक येतलो तर तुमी ते सायडींतल्यान ओ हे सायडींतल्यान भायर वचोंक जाता आनी सगळ्यांनी भायर सरचें कित्याक दुसऱ्या मिसाकूय खूब लोक आसा.